fear and anxiety in the minds of the unemployed children of freedom fighters who are unable to secure jobs in the government sector. They had been assured 2% reservations in 1996, considering the sacrifice they made, that was made by their parents during the freedom struggle. However, the said rule has not been implemented till date. These people are without any gainful employment and are finding it difficult to maintain their family. पहिली गजाल सांगता तेणी जे सांगले पळय न्ही थंय कितेंय जालें जाल्यार म्हाका दिसता तो एसोसिएशनाचे हेड जे कोण आहा पळय न्ही ते जबाबदार आसपाक जाय. हांव कित्याक तें सांगता, ते आंदोलनाक बसच्या पयलीं पासून तेंच्या कडेन आमच्या कलेक्टरान उलोवपाक आनी सेक्रेटरी एस होम हांच्यांनी उलोवपाक सुरवात केला. तांकां प्रपोजल निव्वळ तांकांय खबर आसा, ते प्रत्येक गोष्ट म्हाका रायटिंगानूच दी म्हणून मागता. तांच्या कडेन सरळ सरळ सांगा 23 वॅकन्सी तेंच्यो आत्तां आसा म्हणजे ड्यू जाल्ल्या प्रमाणात 2013 तेची जी पॉलिसी काडली ही फर्स्ट टायम तांकां जे कोण म्हणजे फ्रीडम फायटर कॅटेगरीन तितक्या सगळ्या जाणांक परत एकदा रजिस्टर्ड कर म्हणून ऑपॉर्च्युनिटी दिली आणि त्याच्या उपरांत 143 जॉब म्हणजे 2012चे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार येयल्या उपरांत दिल्या 143. एका फ्रीडम फायटराच्या भुरग्याक तीग जाणांक सर स्पीकर सर नोकऱ्यो दिल्ल्या तीग जाणांक सुद्दां. हांवें ताका फक्त इतकेंच सांगलें 23 नोकऱ्यो तुमकां आत्तां दिता, ताज्या उपरांत ज्या फ्रीडम फायटराच्या भुरग्याक कोणाकूच नोकरी मेळोंक ना ताका प्रायोरिटी दिवन नोकरी दिवया होय प्रपोजल तेंच्या कडेन दवरलो. निदान म्हणजे ज्या फ्रीडम फायटराक निदान एकट्याक तरी पयलीं मेळोनी म्हणून. दुसरी गजाल आमी सगळ्यांक दिवपाक जाय आसा तेजेर कितें तरी डिसिजन घेवया. आमी तांकां सांगलें 31 मार्च पर्यंत विशय सोंपयता हेंय तांकां सांगलां. तिसरी गजाल जी तांकां सांगली पळय न्ही स्पीकर सर, तांच्यांनी म्हणलें की एज बातात मिनिमम क्रायटेरिया गव्हर्मेंटाचो पिवन घेतलो जाल्यार 10वी जालो. स्पीकर सर 91 जाण भितरले 10वी फेल आसा, कोण 6वी 7वी. आमी तांकां तें ऑप्शन दिलां की आमी आत्तां पिवन म्हणून ताका हांव कांयच करूं शकना, गव्हर्मेंटची पॉलिसी बदलल्या, बट तरी सुद्दां ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड 60 वर्सां आमी मनयता. खंयच्याच फ्रीडम फायटराच्या लोकांक दुखोवपाची म्हाजी इच्छा ना. तांकां आमी सांगलें तुमकां आमी ह्युमन रिसोर्सान तुमचें क्वॉलिफिकेशन आसा त्या प्रमाणे तुमकां जॉईन करून घेता. तिसरी गजाल स्पीकर सर हें सगळें करून हें सगळें तेंच्या कडेन डिस्कशन चालू आहा आनी तेंचें म्हणणें की रायटिंगान दिया. तें परत सांगता कारण शेवटी आनी परत म्हणजे MLAन सांगलें की कोण जबाबदार आसता म्हणून. थंय आसलेल्या फ्रीडम फायटरांक हांव परत सांगता म्हणजे ते जबाबदार आसपाक जाय, कोण एसोसिएशन थंय बसल्या ते. हांव इतकेंच सांगता. हांव कित्याक सांगता तेंच्या कडेन हें डिस्कशन चालू आसतना आमी ताका सांगलें थंय बसूं नाका, डिस्कशन चालू आसा, आमी मार्च पर्यंत विशय सोंपयता म्हणून सांगला. आनी आतां तर 23 जॉब आतां दिता म्हणून सांगलां आमी फेब्रुवारी म्हयन्यात जे आसा ते दिव. उरले कोणाक तरी आपल्याक आतां GPSCन कित्याक रिजर्वेशन दिवंक ना तें हांव सांगूं शकना. अकॉर्डिंग टू दी GPSC रूल आमचे GPSCक रिप्रेझेंटेशन दी. थंयसरूय रिजर्वेशन आसात बाय रूल थंयसरूय दिवया, म्हाका कांयच म्हणणें ना. थंय दिवपाक जाय कोणाक तरी GPSCंतल्यान खंयचो तरी पोस्ट मेळपाक जाय ते ती प्रयत्न करचो, म्हाजें तितूरय म्हणणें ना. उरले स्पीकर सर एप्रॉक्सिमेटली कितें तरी एक 150 जाण सुमार उरतले. आमी तांकां लास्ट ऑप्शन दिला, तुमी सद्या म्हणजे नोकऱ्यो रिजर्वेशनांतल्यान तुमकां आत्तां नोकऱ्यो तुमी ह्युमन रिसोर्सान आमी तुमकां जॉईन करून घेता एज अ कितें LDC म्हणून तुजें क्वॉलिफिकेशन आसा त्या प्रमाणे. आनी मागीर जसो गव्हर्मेंटान जॉब आयलो तुका आमी डायरेक्टली गव्हर्मेंटान सोमतेच घेता. हें ऑप्शन तेंच्या समोर दिलां. सेक्रेटरी SS होम कलेक्टर हे तेंच्या कडेन 2 फावटी तेंच्या कडेन मिटिंगूय जाल्यो, ते रायटिंगान मागता. आतां आमी तांकां इतकेंच सांगलां स्पीकर सर तुमी रायटिंगान दिया की ह्यान फुडें परत आनी म्हणजे आतां सोंपलें परत ते म्हणटा 25 जाण आनीक उरल्या तांकांय घेया. आमी म्हणटा तांकांय बी घेता बट व्हेरीफाय करूनी घेया म्हटल्यार म्हणून डायरेक्ट व्हेरीफाय करूंक जायना, कारण कोण फ्रीडम फायटर आसा ना हे SS होमान तेजें लिस्ट आसा काय ना व्हेरीफाय करचें पडटलें. स्पीकर सर म्हजी एकूच मागणी आसा ऑनरेबल CMA कडेन. आज पर्यंत कलेक्टर कॉर्डिनेट करता, खंयच कमीपण जायना. मुख्यमंत्र्यान आनी म्हाका दिसता ते फ्रीडम फायटर 3 जाण बसल्या, एक पर्सनली 5 मिनटां भेट दिवन तांकां समज एक्सप्लेन केलें जाल्यार स्पीकर सर म्हाका दिसता इश्यू सॉल्व जावंक शकता विथ हिज एश्युरन्सीस देयर. ऑपोजिशन लिडर म्हाजे कडेन मिटींग जाली आनी ताज्या उपरांतूय तेंची म्हाजे कडेन मिटींग जाली, तांची म्हाजे कडेन मिटींग तांकांय जाली, तेंची म्हाजे कडेन बसच्या पयलीं तांच्यांनी म्हाजे कडेन मिटींग घेतल्या आनी मिटींग घेतल्या उपरांत सांगलां 31 मार्चाच्या पयलीं तुमचे सगळे विशय रिजॉल्व करता. कारण शेवटी खंय तरी रूल जो पर्यंत डिसायड करिना, कारण दॅट मिटींग इज चेअर्ड बाय द CS. आमकां थोडेशे रूल खंय तरी घेवचे पडटले म्हणून तांकां 31 मार्च तुमी डेडलायन दिया. आतां शेवटी कशा खंय तरी थोडोसो वेळ लागतलो न्ही ह्या गोष्टीक, कारण जे किचकट गेली 60 वर्सां स्पीकर सर अशे विशय आहा पेंडींग ते आमकां थोडे दीस तरी लागतले ह्या विशयांतल्यान. आतां ते म्हणटाले फाटले आमी 9 म्हयने कोविडांतल्यान गेले, आमी कांय करूंक शकूंक ना. बट जेन्ना विशय आयला तेन्ना सोडयता म्हणून म्हाजे कडेन मिटींग जाल्या उपरांत हांवें ताका 31 मार्च एंड डेट सांगलेली. तांकांच एसोसिएशनाक ते एसोसिएशन फ्रीडम फायटर चिल्ड्रन एसोसिएशना पळय न्ही ते म्हाका पयलीं अपोजिशन लिडरा कडल्यान मेळ्ळे आनी आत्तां बसच्या पयलीं 4 दीस पयलीं म्हाका मेळ्ळे. तेन्नाय सांगला तांकां हो विशय.